आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. केप्यां महामार्गाचे दोनूय वटेन आयतारचो सप्तकी बाजार भरता. बाजाराक लागून लोक गर्दी करतात. दुसऱ्या वटेन महामार्गाचेर अवजड वाहनांची येरादारी चालूच आसा. ताका लागून लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्या. आयतारा बाजाराच्या दिसा तरी येरादारी दुसऱ्या वटेन घुंवडावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तशें जायना जाल्यार मार्केट दुसरे कडेन शिफ्ट करचें अशें तांचें म्हणणें. ट्रॅफिक चड जाम जाता आनी मोटरां बी वचपाक मेळना, लोकांक चलोन वचपाक मेळना. आनी व्हडली व्हडली गाडी बी सोडपाक जायना, तांकां सोडपाक आनी दुसरी सायडीन तेंच्यांनी ते रस्तो हें करपाचो, ओपन करपाचो. म्हणून हो बाजार रस्त्यार भरता? रस्त्यार भरता बाजार? हय, रस्त्यार भरता सदां. तांकां अजून आयकरा हय. जर गाडी येतरी किती त्रास जातात? म्हणटा हो जिवा रिस्क आसा सगळ्या लोकांची. आज जाला अशें बाजार भरलो आसतना आनी लोक हे जालो हे भाशेन भोंवता तुवें चोरी पळयला. तूं तें जाता बसी ट्रॅक हायवे दोन्ही वाटेनी रस्त्याने बाजार भरला. हायवे जर इतली हे भाशेन कंजेस्टेड जालो लोकांनी खुंच्यान भोंवपाचें. लोकांक खुंच्यान बस वयता ट्रक वयता वचपाक स्टार्ट जाला आनी हेर सगळें चालू हायवे रोड दिसता जाल्यार पळय, हायवे दिसता जाल्यार पळय. जर एक ड्रायव्हर आले कितें मिस्टेकीन कितें जाल्यार कितें इन्सिडेंट जाता हांगा? कितें इन्सिडेंट जाता त्या ड्रायव्हरा पळोवपाक वयतले पूण हेका रोड ओपन आहा म्हणून ड्रायव्हर वयता गाडी घेवन वयतलो न्हू. आनी खुंयच्यानी डायवर्ट करचें ना जाल्यार कितें जाल्यार लोकांक सांबाळ आयतार बी म्हणून जाल्यार आमकां लोकांक मरण जावपाचें. बाजार दुसरे कडेन भरचो ना जाल्यार? वय ना जाल्यार तुमी डायवर्शन एक गाडयान डायवर्शन करचें ना जाल्यार बाजार एक दुसरे कडेन येवपाचें, बाजार दुसरे कडेन शिफ्ट करचें. म्हापशेच्या उदरगतीच्या बाबतीत भाजपा सरकार फाटी पडिल्ल्याची गजाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मान्य केल्या. आदलो उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय फ्रांसीस डिसोजाची भलायकी आसूं वा विकास कामां फुडें व्हरपाक पालिका मंडळ फाटी पडला आसतलें अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. फुडल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात म्हापशेच्या उदरगतीक म्हणजे स्मार्ट सिटी प्रमाण प्राधान्य दितले मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हापशेच्या लक्ष्मीनारायण सभाघरांत पालिका वेंचणूक प्रचाराचे कोपरो बसकेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पत्रकारां कडेन उलयलो. पळयात. कॉर्पोरेशनाच्या प्रचारा खातीर आयज हांव डायरेक्टली पयले फावटी आयला. आमचो अध्यक्ष पार्सेकर सर, बाकीचे आमचो आमदार आसात, बाकीचे सगळे लिडर्स वेगवेगळ्या परीन आपल्या परीन प्रचार करीत आसा. निश्चितच वीक आसा, स्ट्रॉंग आसा न्ही. आमकां खात्री आसा पूर्ण बहुमत आमकां म्हापसा म्युनिसिपालिटीन मेळटले. बऱ्याच जाणांचो जागो जो आहा पळय न्हय हे फावटी तांकां दाखयलो वयतलो. म्हाका निश्चित खात्री आसा म्हापशेचे मतदार हे सुज्ञ आसा जे राजकीय फायदो घेवन फुडें वयच्या पेक्षा म्हापसा शहराचो विकास कसो जावपाक जाय, वार्डाचो विकास कसो जावपाक जाय, हांव जेन्ना मुद्दामून म्हणटा ह्युमन डेव्हलपमेंट, लोकांचो विकास कसो जावपाक जाय, हो भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत दाखोवन दिला. हाज्याय फुडें भारतीय जनता पार्टी ती डेव्हलपमेंट करपा खातीर हांगासरले आमचे कॅन्डिडेट पैरुपा भक्त आसा, आमचो आमदार बाकी सगळी कडेन मॉनिटर करीत आसा. ओके, ती प्रत्येक कडल्या कॅन्डिडेटाक आमी तितकोच नेट लायला. आमचे सगळे कार्यकर्ते रुपेश, अकील सगळे जाण आपले परीन पुराय कार्यरत आसात. त्या खातीर आमकां निश्चित खात्री आसा की म्हापशा म्युनिसिपालिटीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागतलो. आमचे मॅक्झिमम कॅन्डिडेट जे आसा हांगातल्यान निवडून येतले. कालच्या फावटी तुमचे 20तले 16 निवडून येतले, त्या फावटी 20तले 20 येतले काय कशें कितें? आमचो प्रयत्न 20तले 20 निवडून हाडपाचे. पण अशें दिसून येयला मेजॉरिटी आसून सुद्दां कालच्या फावटी ओपोजिशन व्हडलें नासलें स्ट्रॉंग आनी त्या खातीर बरें नेटान काम जालें ना. फाटले फावटी जावंक ना पळय न्हू, फाटले फावटी चुकी ज्यो आमच्या लक्षांत येयल्या हे फावटी आमी रेक्टिफाय करता. म्हाका खबर आहा म्हणजे म्हापसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आमी खूब फाटी उरल्या. कारणां एक्सेप्ट करता? येस 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 ऑफकोर्स एक्सेप्ट करता. कारणां वेगवेगळी आसतली. कदाचित बाबुशेचे तेन्नाचे हेल्थ आसतलें, तेन्नाचे कदाचित म्युनिसिपालिटीने इनिशिएटीव्ह घेवंक ना आसतलो. आय एम एक्सेप्टिंग इट. इनिशिएटीव्ह घेवंक ना आसतलो. बऱ्याचशा कामांनी आमी फाटी पडल्या. बट हे फावटी हांव ह्या एका वर्साच्या कार्यकाळांत म्हापसांतली बरीच कामां गती येतली, बरीच कामां फुडें वयतली आनी फुडल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी पणजे शहराक प्रिफरन्स दिला स्मार्ट सिटी या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत नक्कीच
म्हापसा तशी पळोवंक वचत जाल्यार आर्थीक राजधानी आसा, एकेकाळ गोंयची आर्थीक राजधानी असलेलें शहर आसा, ताका प्रिफरन्स दिवप हें मुख्यमंत्री म्हणून म्हजें काम आसतलें. तो आर्थीक तशीच हांगासर कल्चरल आमची राजधानी आसा. बरोबर आसा. आमी आयज पर्यंत राजधानी आसून कलाकारांक जाय ते हांगासर रवींद्र भवन झाले ना. कलाकारांच्या खातीर जावपी रवींद्र पळय प्रदूषण दिता. आमी रवींद्र भवन म्हापशान जावचें हें म्हज्या ह्याय बजेटान आसा, पण ताच्या खातीर लागपी जागा जी आसा पळय न्ही, क्लियर टायटल जागा आमकां आयज पर्यंत मेळना. आमदारी कंटिन्युअसली चुकीच आसा. कोमुनिजात आसतले, बाकीचे आसतले, हांच्यांनी जर जागा दिली जाल्यार आमी जाता तितक्या 10 म्हयन्याच्या भितरूय प्रोजेक्ट हेच्या पयलीं जागा दिल्ली आसली, तिचे पायाभरणी जावपाची आसली, पण ती फुडें धुकल्ली गेल्या. हांव त्याच खातीर सांगता, आमचे भितर वेगवेगळे विशय आसतले, पण निश्चितच जागा जर फायनल जाली जाल्यार ह्या 10 म्हयन्याच्या भितर आमी पायाभरणी सुवाळो करून प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाची आमची तयारी आसा. गेल्या वर्षाचो जाहीरनामा आनी आतांचो जाहीरनामा सादारण समांतर आसा, म्हणजे गेल्या वर्सा तीच फुडें आयला. ह्या टर्नओवरान सगळीं कामां बाकीची कंप्लीट जातली. तुका हांव एक सांगता, गेल्या वर्साचो जाहीरनामा आसा तसो आसचो ना, तितून काहीतरी बदल आसतले. प्रत्येक वार्डाची कामां वेगवेगळी आसता. आता ह्या वार्डान जर तसो आसा जाल्यार ह्या वार्डान कांयच जावंक ना आसतलें कदाचित. म्हणजे फाटलो कोण आसलो तेणे आमचो करूंक ना आसतलो. आतां रुपा भक्ता फुडें व्हरतले, निश्चितच आमी डेव्हलपमेंट काम फुडें व्हरतले. There are hundreds of people who are getting collected on the floor of a casino. Will the government put a stop or bring a stop to the casinos or at least some आमी restrictions? एडवायजरी इश्यू केल्या, तांकांय सांगला आनी कालच्यान आमी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन्स जे फॉलो करपाक लागल्या. कलेक्टरा कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटीसी ज्यो आसा पळय गेल्ल्यो आसा तांच्यांनी SOP फॉलो करची. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. कोरोना स्थिती हाताभायर गेल्या. वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर आंदोलनां जायत आसात. कॅसिनोचेर कोण उलयतना दिश्टी पडना. दर एकल्याचे बॉल्स भरले काय जाले. मागीर सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न तांकां दिश्टी पडनात. अशें म्हणून सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेवेली अनिश्चितताय कायम आसा. कोरोना महामारीच्या काळात लोकांक मजत करपाचे सोडून सरकार राजकीय हिता खातीर सरकार चलयता. प्रदीप पाडगांवकारान आरोप केलो. कोविड महामारीचे दुयेंस गोंयांत दिसान दीस वाडत आसा. एक अकराळ स्वरूप ताका प्राप्त जाला अशें दिसता. कालच्या दिसा पळयत जाल्यार 900 वयर केसी मेळ्ळ्या. नवी प्रकरणां 900 एका दिसाक. काल 6 लोक सोंपले असो रिपोर्ट आसा. ताच्या पयल्या दिसा 5 लोक गेले. जर हे अशें जायत चल्लें जाल्यार सरकारान ह्या बाबतींत कितें पावलां उखल्ल्याची आमकां अजुनूय खबर ना. CM खंय तरी उलयतना दिसता की ना आमी जें करूंक जाय तें करता. पूण कितें करता? आतां जर पळयत जाल्यार अख्ख्या गोंयभर वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर लोक एकठांय येवन निदर्शनां करीत आसता. आझाद मैदानाचेर तर हजारांनी टॅक्सीवाले, त्यांची घरकान्नी, त्यांची भुरगीं सगळीं फॅमिलीच्या फॅमिली आल्या. आमी मागिना की तूं त्यांचे कडेन बरो आमी मागता तो मागता तसो न्याय दी वो कितें आमी मागिना. पूण आमी म्हणटा तूं कितें तरी ताचेर सोल्युशन काड. इतली वर्सां तुमी तो धुंवत दवरला, उजो पेटला, धुंवता तुमी ताचेर कांयच एक्शन घेना. सो ताचेर कितें तरी निर्णय घेवन ते काबार करा. जाल्यार ते हजारांनी लोक दिसान दीस एकठांय जावन हे कोविड महामारीचो प्रश्न वाडटलो. तुमी काजिनो बंद करिना. एकूय पॉलिटिकल पार्टी काजिनोचेर काय उलयल्लें आमकां आयकूंक येना. खंयचोच एक आमदार उलयना. न्हय म्हणल्यार ज्यो पार्ट्यो जांचो आमदार ना पूण हेजे पयलीं त्यो खूब बोवाळ करताल्यो की काजिनो आमकां गोंयांत नाका, काजिनो नाका म्हणून. आज त्यो सुद्दां सगळ्यो घया. म्हणजे प्रत्येकाच्या बोल्सान पडले की लोकांच्या जिविताक आनी मागीर म्हत्व ना अशें जालां. आयज भुरगे म्हणटा की आमकां एग्जामी नाका, आमच्या जिवा कडेन खेळो नाका. कित्याक बसीन ट्रॅव्हल करतलो सगळ्याच्याच आवय बापायक मोटरसायकलीन पावपाक. थोडे मोटारींनी कॉमन मोटारींनी पावता, थोडे कॉमन रिक्षान पावता, थोडे बसींनी येता. तेंच्या जिवाक एक भंय आसता. भुरगेपणान चड हाका मारक आसा कोवीड म्हणटात म्हणून. सो ते मागता की आमकां ऑनलायन एग्जामी नाका. पळोवंक गेल्यार तुमी 1st to 8 प्रमोट करतात भुरग्यांक. सो तांकां आनी कसले एग्जामी आनी कसले आनी ऑनलायन कितें, कसलो खेळ चल्ला. हे ऑनलायन जुगार करता तुमी तांच्या खेळा जिविता कडेन. बरें, प्रिन्सिपल फोरम म्हणटा हायर सेकंडरीचो की 11वेच्यो तरी तुमी ऑनलायन घेयात, ऑफलायन घेवं नाका. ऑनलायन घेना जाल्यार पोस्टपोन करा, कॅन्सल करा. हे तुमी मागणें करना. काल भुरग्यांनी निदर्शनां केली. तुमी खंयचीच गोश्ट आयकना. आतां हे जे सेकंड वेव म्हणजे दुसरे ल्हार आयला महामारीचे, तातूंत अशें दिसून आयलां की केसी सगळे अख्ख्या देशभर वाडटात. गोंयांतूय वाडत आसा, शेजारच्या राज्यांक वाडटात. तुमी बॉर्डरी काय बंद करिनात. तुमी कसलो प्रोटोकॉल तांकां भितर घेतना चॅक करपाचो काय ना. SOP आसा म्हणटा SOP आसा काय ना. एक सादें उदाहरण दिता. एक म्हापशान एका बिल्डिंगेन 4 जाण पॉझिटिव्ह म्हणून डिक्लेअर जाल्या. टेस्टीन सापडले पॉझिटिव्ह.
सो त्यातलो एकट्याक एडमीट करचो पडलो हॉस्पिटलांत. एकटो एडमीट जाला. उरलेले 3 जाण आसात ते इंडिव्हिज्युअली आपल्या घरा कडेन जेवंक खावंक कितें वस्तू डेली रेग्युलर लागता ते हाडूंक शकनात कित्याक तांकां कोण दिना. सो ते स्वता भायर सरतात. ते स्वता कोविड जाल्ले पॉझिटिव्ह भायर सरतात आनी आपल्याक सामान घेवन घरांत येतात. आतां तुमचे ते आमदार पंचायत मेंबर झेडपी खंय गेले रे? तुमी दवरलेले वरतना सुरवातेक लोकांक वाटपाक. आज तुमचे कावन्सिलर त्या वाठारांतले कांय काम करिना. खंय गेले तुमचे? आनी बाकीच्यो ज्यो संस्था आनी बाकीच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आपूण म्हणून दाखयताले कितें तरी काम करता म्हणून त्यो खंय आसा? हे भाजपा सरकाराचे निमणे अशें जाला की तांचो अध्यक्ष जो आहा तो सरकाराचो मुखेली जाला. तो सांगता सरकार कितें करतलो म्हणून. सरकाराचो स्पोक्समॅन असो तो जाला. आनी ते देशभर चलता. वेस्ट बेंगालाक चलता. कित्याक दिसभर प्रचार यात्रा घेवप, रॅली करप, लाखांनी लोकांक एकठांय घेवन विदाउट मास्क भोंवप, पूण मागीर सांजचे मास्क वापरा म्हणून सांगप. हें गोंयांत चलता. तुमी हांगा इलेक्शनाच्या तातूंत पडल्यात. काल सुद्धा फोटो आसलो पेपराचेर खंय तरी सीएमान मिटींग घेतल्या. 200-300 लोक दिसतात. कितल्या लोकांनी मास्क घाल्ल्या खबर ना. सो हे मास्क कोणाक कंपल्सरी, हे सॅनिटायज करप कोणाक कंपल्सरी, सोशल डिस्टन्सिंग कोणाक कंपल्सरी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फार्मागुडीच्या राजाराम आणि ताराबाई बानेकार फार्मसीन महाविद्यालयान आमसार गोवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी वांगडा एक सामंजस्य कबलात केल्या. इंडस्ट्री अकॅडमी या इंटरॅक्शन कार्यावळी खाला ही कबलात जाल्या. विद्यार्थ्यांनी नोकरेपुरती मर्यादित उरचे न्हू जाल्यार ताचेकून फुडें वचून तांणी वेगवेगळे पद्दतीचे शिक्षण घेवन उद्देग वेवसाय स्थापन करचे आनी उद्देगात भर घालची ह्या उद्देशान सामंजस्य कबलात केल्ल्याचे पुणे शिक्षणीक संस्थेचो सचिव रितेश नायकान सांगले. एज्युकेशन सोसायटीचे जे राजाराम येता ताराबाई बांदेकर कॉलेज ऑफ फार्मसी आसा फार्मागुडी आमचो, यांनी आज मेमोरेंडम सायन केला. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग विथ आमसार गोवा प्रायव्हेट लिमिटेड कोलवाळे गोवा अंडर इंडस्ट्री अकॅडमिक इंटरॅक्शन. गोवा तुम्ही खबर आसा की आमचे कॉलेज जावन आतां 2007 सुरू जाल्ली. तेजे नंतर आमचे सगळे टिचर्साचे हार्ड एफर्ट्स स्टुडंट्साचे तेंचे पेरंट्स यांचे सगळे जोड पालवान आणि मॅनेजमेंट श्री रवी एस नायक ऑनरेबल MLA यांच्या सहकार्यात आमचे सगळ्यांनी आमी हांगा काम करून स्टुडंट्सान बरे रिजल्ट दिले. हांगा बी फार्माक आनी तशेंच एमफार्म. हांगा एमफार्माक आमचे फार्मास्युटिक्स आसा, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री हे 2 कोर्सीस आसा. हे सगळे हातून आमकां गोल्ड मेडल्स मेळ्ळा. हे 14 वर्साच्या काळात आमकां गोल्ड मेडल्स मेळ्ळा. प्लस आमचे 100% प्लेसमेंट जाला, 100% रिजल्ट्स आयल्या, गोल्ड मेडल्स मेळ्ळा. तशें हातून अशें करतकीच आमकां अशें दिसून आयलें की आतां आमकां तशें म्हणटा पळय आमी की स्टुडंट्स हांगा शिकिल्ले आसा पूण तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळना. सो वाय दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. सो हेज्या खातीर आमकां दिसलें की अमसर सारके जे इंडस्ट्री आसा, डॉक्टर विक्रम हारार हांच्या तेंचे हांव खूब आभारी आसा की तेंचे वयर आमी एक जोड पालवान एक सायन केलें. बिकॉज स्टुडंट जे आसा तांकां रिसर्च आतां आमी फुडें पळोवपाक जाय की आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी येता तातूंत सुद्दां रिसर्चाचेर चड फोकस केला की रिसर्च जो आसा ते भुरग्यांक इंडस्ट्री रेडी करता. सो आतां आमचे भुरगे जेन्ना थंय वतले तांकां थंय सगळे रेग्युलेशन कितें आसा, नवे रेग्युलेशन्स येता इंडस्ट्रीन, नवे रिसर्च तेंच्या हातून ते करता. म्हणून आमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळ्ळलो. नवे थंय इक्विपमेंट्स आसा, लेटस्ट इक्विपमेंट्स आसा. सो हातून जे थोडे आमचे कडेन नासतले तो तेंचे कडेन आसतले. सो हातून तांकां खूब प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स, मेन तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स येतलो आनी दे वील बी इंडस्ट्री रेडी. तांकां जॉबाक मागीर एक कॉन्फिडेंटली ते वतले आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हियर. ते कॉन्फिडेंटली खंयचे ऑर्गनायझेशन दे कॅन हॅव अ कमांड आनी तांकां जाय तशें ते तांकां पोजिशन मेळटलें. सो हे रिसर्च बेस्ड स्टडीज आतां विक्रम सरान सांगले प्रमाणे की इज ऑल्सो ते सुद्दां रिसर्चाचेर जर भर दिवं म्हणटा की आतां फ्युचर आमी कंट्री इंडिया आमी फुडें वतली, स्वता पांयाचेर उबी रावतली जाल्यार वी हॅव टू बी सगळे स्टुडंट्सान जाता तितले आमी रिसर्च बेस्ड आमी वी हॅव टू बी रेडी. सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तशेंच आसा. सो आज आमी जो सायन केला अग्रिमेंट हातून आमकां खूब आमचे रिसर्च आयडियाज आमकां मेळटले. तेंचे हांगा टेक्निकल पर्सन हांगा येतले. आमचे फॅसिलिटीज थोडे ते यूज करता. आमचे टिचर्स जे आसा तेंचे तेमकां आयडियाज मेळटले, स्टुडंट्साचे बी तेमकां आयडियाज मेळटले. अशें दोनूय जर हातूंतल्यान ते गिव एंड टेक जातले आनी हातून खूब मेन स्टुडंट्साक खूब बेनिफीट येतलो. दे वील गो टुवर्ड्स रिसर्च बेस्ड. आमी आतां भुरग्यांक रिसर्च बेस्ड हातून फुडें व्हरपाक जाय. पळय रॉट लर्निंग ना. ते 4 इंजिनियरींग केले
बी फार्म केलें आनी फुडें दे डायरेक्टली गो टू इंडस्ट्री एंड जस्ट तशें आसपा जायना जस्ट वर्क दे हॅव टू बी रिसर्च बेस्ड तेमचे हातून जे भितर जे स्किल्स आसा दे हॅव स्किल्स बट यू हॅव टू गिव देम आतां एक हे दिवपा जाय तेमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा जाय सो दॅट ऑपॉर्च्युनिटी आमसार एंड वी टुगेदर कॅन गिव देम एंड दे कॅन बी इंडस्ट्रियल एंड दे कॅन फ्लरिश इन लायफ एंड इंडिया ऑल्सो वील बी एट अ ग्रेट लेवल कम्पिटींग वीथ अदर नेशन्स. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आनी आयचें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.